हळदोणेचो आमदार ग्लेन टिकलो अपात्रतायेंतल्यान हुस्क्या मेकळो जालो। ताचे आड घाल्ल्यो अपात्रताय याचिका राज्यपालान निकालान काडल्यो। भारतीय नागरीक आशिल्ले ग्लेन टिकलोन पोर्तुगीज नागरिकत्वय घेतला म्हूण आरोप करून ताचे आड राज्यपालाकडेन 2 अपात्रताय याचिका पाविल्ल्यो। वेंचणूक आयोगान हे आरोपांतल्यान टिकलोक तंत्रीक बाबींक लागून सोडलो। ते फाटभुंयेर राज्यपालान याचिकांचेर निकाल दिलो। हळदोणेचो आमदार ग्लेन टिकले आड दाखल जाल्ले अपात्रताय याचिकेचो निमणे निकाल लागलो। वेंचणूक आयोगान तंत्रीक मुद्द्याचेर ही याचिका भायर मारली। हिज एक्सलन्सी गव्हर्नर ऑफ गोवा तांणी हे पेटिशन डिस्पोज केलां 5 तारखेक आनी तांचे प्रमाणे की ही पेटिशन जी आसा ते नॉट मेंटेनेबल अंडर 192(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कारण तांणी जे पळय कितें क्लेम केला तो प्री इलेक्शन आनी पोस्ट इलेक्शन ते न्ही, त्या बेजीचेर तांणी कॉन्स्टिट्यूशनाचे ते हातूंत बसना म्हणून हो डिस्पोज केल्लो आसा। हाजे प्रमाणे आतां हे टेक्निकल ग्राउंड्साचेर हे तांणी भायर मारलेलें आसा। वेंचणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या आदाराचेर राज्यपालानूय निकाल दिला। संविधानाचे 182 कलमा प्रमाण आमदाराच्या अपात्रतायेच्या प्रश्नाचेर निर्णय। संविधानाचे कलम 191 पोट कलम 1 खाला राज्यांतल्या आमदाराच्या अपात्रतायेचो प्रश्न आयलो जाल्यार तो विशय राज्यपालाकडेन सोपोवचो आनी राज्यपालाचो निर्णय निमणो आसतलो। असल्या खंयच्याय प्रश्नाचेर निकाल दिवचे पयलीं राज्यपाल वेंचणूक आयोगाचे मत घेतलो आनी ताचे आदाराचेर निर्णय घेतलो। हळदोणेचो मेल्विन फेर्नांडीस आनी प्रदेश काँग्रेसीचो म्हणयारो सुदीप तामणकारान टिकलो आड दुहेरी नागरिकत्वाचो आरोप करीत राज्यपालाकडेन अपात्रताय अर्ज घाल्लो। भारतीय नागरीक आशिल्ल्या टिकलोन 2009त पुर्तुगेज नागरिकत्व मेळयलां अशें फेर्नांडीस म्हणटा। टिकलोची आमदारकी रद्द थारावची म्हूण राज्यपालाकडेन तांणी मागणी केल्ली। ब्युरो वांगडा रिपोर्टर विवेक प्रभू, प्रुडंटा खातीर। फूड अँड ड्रग्स खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळारा फोंड्या वचून 5 म्हयन्या फाटीं मिड डे मील केशीन जप्त केल्ल्या तांदळाचें इन्स्पेक्शन केलें। अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण फूड अँड ड्रग्स खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय केली। शाळांनी मदले सुटयेच्या खाणा खातीर आप मजत गटांक दितात तो तांदूळ ब्लॅकान विकतात अशी कागाळ आयिल्ल्यान फोंडे पुलिसांनी 5 म्हयन्या फाटीं कुट्टी धाड घालून तांदूळ जप्त केल्लो। Samples has been drawn at the directives of the court to the additional district magistrate North Goa just to ascertain the quality of the rice which is seized by them, okay, just for the purpose of disposal. So itlo वेळ कित्याक लागलो सो दिसता तुमकां 5 months पास जाले आता पण we have received the directives today morning and we have acted immediately. Directive from North Goa court. Yeah, additional district magistrate North Goa. जेन्ना रेड मारली पयली तेन्ना तुमकां कांय ना आमकां तेन्ना आमचो रोल काय ना। आतां फक्त एक कोर्ट डायरेक्टीव जाल्या त्या प्रमाणे आमी एक्ट केला। हें आमकां सकाळी मेळ्ळां, आमी 11-12 पर्यंत सॅम्पल काडला। We will submit the report within 2 to 3 days. We are not concerned about the quantity, only is the quality. Whether it is fit for consumption, is the permission just to dispose the said food grains. Okay. ना आता हे आता क्वालिटी म्हणा आसा पय न्ही, एक्झॅक्टली कितें म्हणून तुमी चेक करता वेदर इट इज हो तो खावपाचे लायक आसा काय ना। फोंड्याक केरी आमाडी खडयेचे क्रशरा आड थळाव्या लोकांनी सुरू केल्ले आंदोलनाक 10 दीस जाले। लोकांनी क्रशरा कडेन वचपी रस्तो आडावन दवरिल्लो आनी थंयच रावताले। आतां ताणें आंदोलन तात्पुरते स्थगीत दवरला। फोडून काडिल्ले खडयेची येरादारी करपाक मान्यताय उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ली। क्रशराक सरकारी अधिकाऱ्यांनी कशी मान्यताय दिली हाची चवकशी सरकारान करची अशी मागणी गोविंद गावडेन केल्या। आज आमकां जो 10 दिसांचो जो एसडीएमान जी ऑर्डर काडलेली आशिल्ली ताका मटेरियल लिफ्ट करपाक पुलीस प्रोटेक्शनाच्या कवराच्या अंडर दिवचे म्हणून त्याचे निषेधार्थ आमी हें आज आंदोलन केल्लें आशिल्लें। खंयच्याच परिस्थिती हो मटेरियल भायर काडपाक दिवपाक ना आनी तो आज आमी सक्सेसफूल करून दाखयलेलें आसा। जे ऑफिशियल्सांनी तांकां परमिशन दिल्लें आसा, जे पोल्युशन कंट्रोल जावं किंवा मायन्स एंड जिओलॉजी डिपार्टमेंट जावं किंवा डेप्टी कलेक्टर जावं किंवा मामलेदार हांच्यांनी जो इन्स्पेक्शन करून जो रिपोर्ट दिल्लो आसा तो तेजेर आज सविस्तरपणान जाहीरपणेन ताका आव्हान दिवपाची गरज आसा, तेजेर इन्क्वायरी करपाची गरज आसा। आमकां एक सादारणता भंय आशिल्लो की हो जो ओनर जो आसा तो पणजे कॉन्स्टिट्युन्सींतलो, त्यामुळे आमचेर आमचो चड प्रेशर येतलें काय म्हणून, पूण आमच्या सुदैवान तो प्रेशर बिल्टअप जावपा जाय आशिल्लो, आमच्या फाटल्यान चड जाला आनी खंयचोच निर्णय स्थानीक पातळीचेर विचारल्या शिवाय आपण घेवचो ना अशें मुख्यमंत्र्यांनी आमकां उतर दिल्लें। हांव आनी आमचे अध्यक्ष सतीश मुणकर मेळपाक गेल्ले, तेन्ना उतर दिल्लें आनी हांव शासनाचे देव बरें करूं म्हणटात तांणी हांगासर पुलीस फोर्स वापरलो ना।
सरकारान शेत जमनीर प्रकल्प उबारचे न्ही, नाजाल्यार आदल्या सरकारा भशेन परिस्थिती जातली अशी शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या. मडगांवच्या नवे बस स्टँडाक विरोध करपा खातीर माडेलांत शेतकारांचो एकवट जाला. गोंयकारांनी एकठांय येवन ह्या प्रकल्पाक विरोध करचो असो उलो आमदार विजय सरदेसायन मारलो. गरज पडल्यार कोर्टान वचचे, शेतकारांक आपलो तेंको आसतलो अशें विजय म्हणटा. तो सायंटिस्ट संवसाराचे सांगतात की जेवण मेळचें ना फुडाराक, फूड क्रायसीस. तर फूड क्रायसीस म्हणजे जेवण आसचें ना, लोकांक पयशे आसतले म्हूण. गोंयकारांक मनोहर बाब आनी BJP आनी सगळे पॉलिटिशियन तूं आमकां बिल्डिंगां दिवन शिमित्र करतलो गोंयां, मोसण करतलो गोंयां, ओ आमच्या गोंयकारांचे बरें चिंतून तुवें उतर दिल्लें तें सांबाळटले. तर चोत्रायेन पावल घाल आनी हें शेतकारांकूच दवर, फोकणाकूच न्हय गोंयकारांची, तुमी त्याच बेसार पावतले. ऑलरेडी कदंबा बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट जो अपग्रेडेड बस टर्मिनस म्हणून ताणें प्रोजेक्ट एप्रूव केल्लो. सुदीन ढवळीकरान आमकां एसेंब्लीन आन्सर दिल्लें आहा की प्रोजेक्ट थंयच येतलो आनी तसोच येतलो. म्हाका समजना आज पर्रीकार हे कितें ही आयडिया म्हूण कसली आयडिया हाडटली. गोंयकार सुशेगाद आसून कोता येना. आज जागृत जावपाक जाय आनी गोंयकारांनी एक प्लॅन आसपाक जाय. हाजे खातीर कोर्टान वचचें पडलें जाल्यार कोर्टांनी वचपाक हांव शेतकारांक सपोर्ट करपाक म्हजी पुरी तयारी आहा. हांव फकत मागता तो तुमी एकवट दवरात. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.